सर आज बीएससी मीटिंग आशिल्ली सो कितें जालें डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ताच्या पयलीं तुमी एक लेटर केलां लेटर दिसता मातशें सांगचें. लेजिस्लेचर डेचे दिसा लेजिस्लेटिव्ह फ्रिडमाची हत्या ह्या बीएससी मिटिंगेन केल्ली आहा. आमी थंय तांकां क्लियर सांगलें की फर्स्ट ऑफ ऑल आमचो पयलो इश्यू आसा की गेले खेपे 25 दीस आशिल्ले ते 10 दीस केले, 15 दीस कॅट केले, ते 15 दीस फुडें खेपे एडजस्ट करतले अशें आमकां ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें. ते कित्याक करूंक ना सीएमान म्हाका उत्तर दिलें ताका की तेन्ना ते कोवीड जाल्लें म्हणून. ते कोवीड नाशिल्लें, तें आशिल्लें पंचायत इलेक्शन. सो खंयचेंय बंडल खंय फोडटा आनी इतलीं बंडलां फोडटा की ती बंडलां खंयची केन्ना मारिल्लीं ती पसून विसरता मुख्यमंत्री. हें ताका आमी सिद्ध करून दाखयलें. हें पयलें. तो ते 15 दीस एक्स्ट्रा दिवंक सोदना. दुसरो आमचो इश्यू आशिल्लो की प्रायवेट मेंबर म्हणटा तें सॅक्रोसेंट, तो शुक्रार आमकां दिवचोच, तोय तो दिवपाक तयार ना. सो आमी ताका म्हणलें की म्हादईचेर एक डिस्कशन जावंक जाय आनी म्हादईचेर डिस्कशन जर तूं करूंक सोदता जाल्यार प्रायवेट मेंबर डेचे दिसा म्हादय दवर शुक्रारा. ओके. तो म्हणटा ना, बिरेस्तारा जाय जाल्यार लेट या. सो मागीर ताका हांवें एविडन्स दिलें फ्रॉम महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली वेर बीएससी इज हेल्ड मिनिमम 15 days बिफोर द सेशन. सो लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट वावर काडटा, काम करनासतना बेगीन शॉर्टकटी मारूंक सोदता. हें आमचें चार्ज आहा आनी आमी तें सिद्ध करून थंय दाखयलां. पण तांकां लज ना. ते म्हणटा फुडले खेपे 4 दीस करुया. परतो सीएम म्हणटा फुडलें सेशन 4 दीस करुया. टोटल आमी 4-5 कित्यानी ताका विचारलें शुक्रारा तूं खंय वचपाचो आहा, भायर बी गोईंग अब्रॉड बी अशें कितें आसा, शुक्रार कित्याक तुका नाका. ते म्हणटा बिरेस्तारा लेट वचूनी, लेट सकाळीं 3 वचून जालें जाता, पूण शुक्रार नाका. शुक्रारा तांचें कितें घुसपाता तें म्हाका बरें कळना. तें तुमी म्हाजे स्पिकर हेका सीएमाक विचारा, तो सांगतो. सो यू ऑल हॅव अग्रीड नाव कितें. There is no question of agreeing. We said put it to vote. Okay. The speaker said no, my decision is final. I am not allowing you to vote. सो आतां कितले दीस जातले. 4 दीसूच जातले. 4 दीस जातले. बिरेस्तारा म्हादय जातले. आनी कितली वरां ओवरां म्हणल्यार ते आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड आफ्टर नॉर्मल बिझनेस जे गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर टायम आशिल्लो तो दे वील यूज फॉर म्हादय. आनी तुमी एक लेटर दिलां कितें हांवें लेटर हे 3 पॉयंट दिले. फर्स्ट पॉयंट इज सेशन एक्स्ट्रा 15 दीस ते आमकां दिवचे. दुसरो म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर डे म्हणटा तो आमकां सॅक्रोसेंट, ताजेर वोटींग जावचें ना. आनी तिसरें म्हणटा तें म्हादय सारकें एक डेडिकेटेड टायम दिवन सगळ्यांक आपलें ओपिनियन दिवपाक, रेजोल्युशन घेवपाक चान्स दिवचो. सर आनी एक विशय म्हणटा तो आज फॉर्मर मिनिस्टर निर्मला सावंतान एक स्टेटमेंट केलो आसा. There has to be a will of the government on this Madai issue, and people needs to come out, take morchas, meetings. What is your say? I completely agree with her. What she's saying is that the will of the government is lacking. Yeah. She's being a little more decent. आमचे भशेन सारके सडकच्या भाशेन ती सांगना. ती सांगूंक सोदता की सरकाराक विल ना. आनी इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा की वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. सो फॉरवर्ड वे cannot be seen by Goa because there is no will. This is what she is trying to say. Second, with regard to public coming out, I think the public has started. All NGOs who have come together and said that they will hold on opinion poll day a meeting in Sakhli. I think our party and me personally, I support it fully. We will participate in that meeting because this is where the people are rising. People are rising to fight and save Madai themselves because the political class has failed them. इंटरव्हेन्शन पेटिशन घालता म्हणून म्हटलं इंटरव्हेन्शन पेटिशन इंटरव्हेन्शन पेटिशनां घाल्लीं आहा, कंटेम्प्ट पेटिशन पेंडींग आहा, स्पेशल लीव पेटिशन जे घाला ते हें आहा, अर्जंट हियरिंगाक येना. इतले तेप सरकार एप्लिकेशन कित्याक करना अर्जंट हियरिंगाक. जेन्ना अर्जंट हियरिंगाक येना तेन्ना सरकाराची डेडिकेटेड टीम आसूंक जाय आशिल्ली वीच वर्क्स. जी टीम आशिल्ली ती तांणी डिसमेंटल केली आनी आतां तांणी आदवोगाद सोदूंक पावतली. सो बेसिकली आनी फिक्स जावन कॉनायफ जावन महाराष्ट्र कर्नाटकाक गेम जिखून दिल्या, वॉक ओवर दिला आनी आतां ओगे आमकां दाखोवपा खातीर कोर्टान या म्हणटा. इंटरव्हेन्शन पेटिशन असलें कसलें पेटिशन, हें पेटिशन तें पेटिशन येतलें म्हणून कितें गॅरंटी. कोर्टान आमी ऑलरेडी आहा, कोर्टान केसूच येना मरे. सो जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. दॅट इज इट. सर कर्नाटकचे मिनिस्टर जसे म्हादयविषयी लॉयल आहेत तसे गोव्याचे मिनिस्टर लॉयल नाहीत असं नाही 100% नाही. गोव्याचे मिनिस्टर कर्नाटका बरोबर आहेत. काय म्हणतात आता रमाकांत खलप जे काँग्रेसीचे लिडर आसा ताणें म्हणलां सगळे म्हादयचें राजकारण करचें न्हय, आमी सगळे
बरोबर मेळोन जाल्यार निश्चित आमकां विजय मेळटलो म्हणटा ताजेर तुजें कितें? सगळ्यांनी राजकारण करपाचें केल्लें. काँग्रेस पार्टीन 2010 म्हादय ट्रिब्युनल एग्री जावन पयलो प्रॉब्लेम जालो. निर्मला सावंताक जर तुवें विचारलें ती सांगता की कोर्टान आमी जेन्ना जिखूंक आयिल्ले तेन्ना आमी कोर्टान ती केस विड्रॉ केली तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो आनी म्हादयचें ट्रिब्युनल हाडलें. आतां थंयच्यान तें सुरवात जाल्लें आहा. सो म्हाका दिसता ते भशेन काँग्रेस आनी बीजेपी दोगांयनी आपलें घात मारपाचें म्हादयचें काम केल्लें आहा. बिकॉज 28 MP कर्नाटकान आसा. आतां अशें जेन्ना हे प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टीज अशें करतात तेन्ना तुज्या हातान कितें उरता? तुज्या हातान कांय उरना. तुज्या हातान उरता ते फकत लोकांनी जर रायज जालें पळय कोंकणी परिजेचो आवाज म्हणून आशिल्लो तांचे खातीर कोंकणी जाली ऑफिशियल लँग्वेज. हेरकुलान दोरादान प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन पास केल्लें म्हणून कोंकणी जावं ना. लोक जेन्ना रस्त्यार आयले तेन्ना कोंकणी जाली. लोक जेन्ना रस्त्यार आयले आनी ओपिनियन पोलाक वोट मारलो तेन्ना गोंय उरलें सागवान. ते भशेन जर म्हादय उरतली जाल्यार लोकांचेंच एजिटेशन जावंक जाय आनी लोक लिडर जावंक जाय. पॉलिटिकल पार्टी शूड फॉलो देम. आमी सगळे पॉलिटिकल पार्टी एक जातले ते केन्ना जावचेच ना. आनी बीजेपी कडेन सारकें व्हडलो मेथड आहा हाव टू डिवायड द ओपोजिशन. आतां ओपोजिशन उरले कितले 7 आमदार. त्या 7 भितर पसून जर डिवायड करतले जाल्यार थोडे सीएमा कडेन आसतले, थोडे आनी कोणा कडेन आसतले. सो दे हॅव एक्सेल्ड इन द आर्ट ऑफ डिवायडिंग द ओपोजिशन. सो डोंट गो इन टू थिंग्स विच आर नॉट गोइंग टू हॅपन. ओपोजिशन युनिटी ती सगळी फकाणां खबऱ्यो. लोक शूड टेक द लीड, पॉलिटिशियन शूड फॉलो.